येवकार हांव भक्तीपय बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. दिवचली फुटली उदका पायपलायन. हावसिंग बोर्ड कॉलनीत उदकाचे हाल. टँकरांनी पावोवचे पडटा उदक. लोकांच्यो हुयेली. 12 आनी 13 तारखेक गोंयांत पावसाची शक्यताय. कांय सुवातींनी रगतलो घसघसून. हवामान विभागाचो 2 दिसां खातीर येल्लो अलर्ट. आयज मुंबई गोंय महामार्गार उमटलो सोऱ्याचो ओव्हरलोडेड कंटेनर. ड्रायव्हर आनी क्लिनराचो जीव वाटावलो, पूण दोगांनी काडल्यो फुज्ज्यो. रेल्वेंतल्यान हरियाणा व्हरपाचे आसले सोरो. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. आमकां हावसिंग बोर्ड कॉलनीत बांय ना कांय ना. उदक ना जाल्यार आमी जगपाक ना. उदकाचे हाल चल्ल्यात. आतां टँकराचेच भरोसो. उदका पिडीत दिवचलकारांची ही उतरां. उदका पायपलायन फुटल्यान 3-4 दीस जाले. थंय उदकाचे हाल चल्ल्यात. दिवचलच्या हावसिंग बोर्ड कॉलनीली ही दशा. या वाठारांत उदका पुरवण करपी वॉटर पायपलायन फुटल्या. परिणाम 3-4 दीस जाले लोकांक टँकराच्या उदकाचेर निंबून रावचे पडटा. आदी गांवांनी बांयो आसताल्यो. गांवांतल्यो बांयो सुकल्यात. जाल्यार शारांनी बांयोच दिसनात. नळाचेच उदक वापरचें पडटा. आनी तेवूय बंद जाले काय अशे हाल जातात. आयकात. नाही आता पायपलायन फुटल्या न्हू तुमकां आता उदक ना टँकरान उदक हाडून दिता पण तुमकां ते पावता काय पावना? पावता म्हटल्यार रोखडे मागीर सोंपले. रोखडे सोंपले न्हू. 3 दीस जाले ह्या एरियेक हावसिंग बोर्डाक. आनी तुमकां हांगा बांय बी आसा? आमकां बांय बी ना. म्हणजे तुमकां हेजेरूच हे रावचें नळाच्या हेचेर? आमकां हावसिंग बोर्डान बांय ना कांयच ना उदकाचे. उदीक धाड आमी मरतले. पण तेन्ना तेंच्यांनी टँकर घेवन धाडपाचे सकाळी सांजचे. न्ही हे आता उदीक परत ना म्हणटा न्ही कित्याक तेजें हें कितें रिजन कितें? रिजन पायपां फुटले म्हणटा ते. पयलीं केल्लें काम ते पायप फुटले. आतां हांगा परत हावसिंग बोर्डान एक पायप फुटला. ते तुमकां उदक ना. आनी आतां कितके दीस म्हणटा ते जावचें ना परत? ते काय सांगना तेणे आमकां. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. आयज सकाळी सुमार 5:30 वरांचेर मुंबई गोंय महामार्गाचेर गोंयांत तयार केल्ल्या सोऱ्याचो ओव्हरलोड कंटेनर उमटलो. बरें म्हळ्यार बरें, ड्रायव्हर आनी क्लिनराक दुखापत जाली ना. पूण भयानच दोगांनी थंयच्यान फुज्ज्यो काडल्यो. गोंय पुलिसांनी तांकां ताब्यांत घेतल्यात. हो सोरो रेल्वेंतल्यान हरियाणा व्हरपाचे आशिल्ले अशी माहिती मेळ्ळ्या. गोंयांत तयार केल्लो सोरो कंटेनर ट्रकांतल्यान व्हरताले. तोरशा पावन ड्रायव्हराचो ट्रकावयलो ताबो सुटिल्ल्यान तशेंच ट्रकाचेर ओव्हरलोड आशिल्ल्यान ट्रकाक कंट्रोल करप कठीण जालें आनी हो अपघात घडलो. 5 वाजता म्हणत होता. आम्ही 9 वाजता ड्युटीवर आलो. 5 वाजता ॲक्सिडेंट झाला. ड्रायव्हर काय इंजुरी आहे? ड्रायव्हर चांगला आहे. ड्रायव्हरला आता हॉस्पिटलमध्ये नेला. ड्रायव्हरचं फक्त बोट असं कातरलेलं आहे, बाकी चांगला आहे. दारू पिली आहे. आणि काय म्हणतो की आता हे दारू कॅरी करत होता ना तो? दारूच्या बॉटली आहे. आम्ही ते एक्साईज कळवलं आहे. आमचे पोलीस गेले ॲक्शनला, फोन केला आहे. आता पंचनामा आम्ही केला. ओके. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फातोड्डेच्या होलसेल फिश मार्केट रोडाच्या फुटपाथा अतिक्रमण कुशीक काडलां. मडगांव नगरपालिका मंडळान कलेक्टराच्या आदेशा उपरांत ही कारवाय केली. होलसेल मार्केटा भायर रिटेल माल विक्रेत्यांचे ह्या फुडें कारवाय चालू उरतली, नगराध्यक्षान सांगला. फातोड्डा मतदारसंघात सिवरेजीचे काम चल्ला. ट्राफिक जाम जावपाक लागिल्ल्यान जिल्लो अधिकाऱ्याच्या आदेशा उपरांत ट्राफिका खातीर एकच लेन चालू दवरली. सध्या जे सुवातेर होलसेल मार्केट आसा ताचे भायरय रिटेल विकतात. देखून तांचो माल उखलपाचे पावल उबारिल्ल्याचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान सांगले. तुम्ही होलसेल फिश मार्केटान एनक्रोचमेंट प्रोजेक्ट चालू केले कित्या खातीर? ते फेस्टा खातीर फेस्ट आसाच्या खातीर काय? हय, ट्राफीक कंजेशन म्हणजे कितें आसा, फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सीचें थंय एक सायडीन सिवरेजीचें काम चालू आसा. ताका लागून मातसो ट्राफिकाचो आमी ती जो हायवे आसा तो लेन एकच केल्या. मातशें ट्राफिकाक कंजेशन कलेक्टराचें डायरेक्शन्स आशिल्लें
प्लस PDAचो जो मेंबर सेक्रेटरी आनी चेअरमॅन ताणें म्हाका रिक्वेस्ट केलें की आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन करया अशें म्हणून. सो थंय कितें करतात, थंय होलसेल मार्केट आसा तें आसा, होलसेल मार्केट सोडून थंयच मार्केटा भायरचो रिटेली विकता. कायद्यान हें जावंक जायना. हांवूय ताजेर आतां आनीक आमी जे मातशे गडबडीत उरले, ताका लागून हांवूय ताजेर सविस्तर मिटींग घेवपाचें आसा. ट्राफीक PDAचे लोक आनीक सगळे म्हणजे थंय जो एनक्रोचमेंट आसा म्हणजे रोडार तो हायवे, आनी कशें आसा हायवे म्हळ्यार अशी हायवे जो ट्युरिस्ट जावं कोणी मडगांव भितर सिटी भितर सरता आनी ते एंट्रन्स ऑफ द सिटी थंयच बुरशी दिसता. सगळे रोडार एनक्रोचमेंट केले करता. हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता जितले कोण रोडार हें करता ते की ताणें कोणेच रोडाचेर कितें घेवन बसचें न्ही. हे आमी म्युन्सिपालिटी स्ट्रिक्टली एक्शन घेतले. कारण सो आज म्हाका दिसता कलेक्टरान काल तांकां डायरेक्शन दिलें. हांव आतां 7 वरांचेर सगळी आमची मार्केट रिकवरी टीम, मार्केट इन्स्पेक्टर तांकां सगळ्यांक धाडल्यात. टोटल स्टाफ आमचो म्हणजे ATO, AO, टॅक्स सुपरिटेंडंट सगळीं कलेक्टरा मिटिंगेक गेल्ली. आतां आयले काय खबर ना म्हाका. एक कलेक्टरान डिसायड केला की सामकें टोटल थंय फ्री करपा, ट्राफीक फ्री करपाचें अशें. आनी इट इज अ गुड सजेशन फ्रॉम द कलेक्टर. या मार्गार येरादारेक आडखळ करून एक फळां विक्रेतो माल विकता. ताकाय पालिकेन शिटकावणी दिल्या. आयकात. एक फावटी म्युन्सिपालिटी जर आमी अशें काडपाक लागले आमी मागीर स्टॉप आमी कोणाची काळकूट करचे ना. ताचे पयलीं आमी कितें इनिशिएटीव घेवचे पयलीं हांव सगळ्यांक तुमच्या माध्यमांतल्यान रिक्वेस्ट करता की रोडार जे फ्रुट्सवाले हांव पयला थंय एक फ्रूट आनी घातला. म्हाका दिसता आख्खे मडगांव कोणा कडेन फ्रुट्स ना ते ताजे कडेन थंय मेळटा. भाजी मेळटा जवळ जवळ भाजी न्ही, ताजे कडेन फ्रुट्स हांव काल 2 फावटी पळोवन आयले. ताजे कडेन फ्रुट्स आसा 50 तरेचे. मग ताका कोणें परमिशन दिला कितें केला तो आनी सामकें गटराचेर बसता. गटराचेर कवर केला आनी शॉप घाला थंय सारकें. हांव ताकाय रिक्वेस्ट करता रोड वायडिंगार रस्त्यार तुमी धंदो कोणेच करचे न्ही. म्हाका खबर आसा सगळ्यांक पोट आसा, सगळ्यांक धंदो करपाक जाय, सगळ्यांक आपली फॅमिली सांबाळपा, पूण रस्त्यार रोडाचेर इन द मिडल ऑफ द रोड न्ही. गोवा 365 खातीर मडगांवसान संदीप तुयेकार. गोंय टुरिस्ट हब जावन रावला. ते मेडिकल हब जावपा खातीर गोंयकारांनी योग आपणावचो पडटलो. गोंयांत 302 कोटीचे आयुष हॉस्पिटल उबें जाला. लोकांक सैमीक उपचार दिवपी हे हॉस्पिटल उबें जावप हें म्हजें स्वप्न आशिल्लें. तें आयज पुराय जाता हाची खोशी भोगता. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान म्हळें. वर्ल्ड आयुर्वेद काँग्रेस आरोग्य एक्सपो 8 ते 11 डिसेंबर मजगती गोंयांत जाता. धारगळच्या हॉस्पिटलाचे 11 वेर उक्तावण जावपाचें आसा. ताचे पूर्व तयारीचो नियाळ घेतल्या उपरांत श्रीपाद नायक मिडिया कडेन उलयलो. आयुर्वेदाचे मळ घटमूट करपाक भलायकेच्या वेगवेगळ्यो सुविधा दिवपाक सरकार बांदील आसा. ताणें ह्या वेळार सांगलें. हांगाची व्यवस्था आसा हाजो एस्टिमेट आमी 2 भागांनी केलो. दुसऱ्या भागाचो सेकंड जे आमचे आसा हॉस्पिटलाचो सेकंड भाग आसा तो आमी विचार ताचेर चालू आसा. योगा आनी नॅचरोपॅथीचे भाग नंतर जावंक त्या संदर्भात विचार करपाचो. पण आज फर्स्ट स्टेज जी आसा ती ऑलरेडी कंप्लीट जाल्ली आसा. जवळ 300 पेक्षा जास्त कोटी रुपया खर्च जाल्ले आसा. कदाचित एस्टिमेट वाडलो जाल्यार आनीक एक खर्च म्हणजे आमी योग्य पद्दतीन सुसज्ज अशी सगळे गोष्टी तेंचे 2 करोड जाल्लो आसा. एस्टिमेट 300 कोटीचो आशिल्लो आनी त्या भितर 302 कोटी हातूंतल्यान आमी सगळें काम पूर्ण केल्लें आसा. आनी येणारी फेज जी आहा प्रधानमंत्र्याच्या आयुष मंत्रालयान सोनवाल तोय योग्य पद्दतीन हें काम फुडें व्हरत आसा. आनी म्हाका खूब आशा आसा की गोंय एक ट्युरिस्ट हब आसा. तो मेडिकल हब जातलो जाल्यार आमकां योगा सारके गोश्टी हांगा सगळे लोक ट्युरिस्ट जे आसात तांकां योगा शिकपाची हिंदुस्थानांत ते येतात. आनी खास करून गोंयांत येयले तांकां 6 म्हयन्याचो कोर्स ते पोस्ट ग्रॅज्युएट पर्यंत 6 वर्साचो कोर्स सुद्दां अशी तयारी आमकां हाजे भितर करपाक जाय. और जिनकी विजन से ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद न्यू दिल्ली का सैटेलाइट सेंटर है, उसका लोकार्पण जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से 11 तारीख को हो रहा है. तो ये जिनकी विजन से बना और जिन्होंने हमें ये गोवा की 50 एकड़ लैंड भेंट दी और सभी सरपंच आजीवादी के 20 गाँव है वहाँ से उन सभी ने मिलके ये पेटेंट धारगल का जो बहुत बड़ा तोहफा दिया. वो हमारे जिस समय आयुष के मंत्री रहे तभी उनकी विजन से ये जगह हमें मिली. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकार.
परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. भारतीय क्रिकेट संघाचो कॅप्टन रोहित शर्माचो आंगठो दुखवला. आंगठ्याची दुखापत तपासून घेवपा खातीर तो भारतांत आयला. बीसीसीआयन माहिती दिल्या. कुलदीप सेन आनी दीपक चहर बांगलादेश विरोधातल्या तिसऱ्या एका दिसाच्या सामन्यांतल्यान कुशीक रावल्यात, अशें क्रिकेट नियामक मंडळान आपल्या पत्रकात म्हळां. मेहंदी हसन मिराजच्या 2 शानदार खेळींच्या बळग्यार बांगलादेशान पयले 2 सामने जिखून खेळामाळ आदींच जिखल्या. मात तांकां मॅन इन ब्लू 3-0 करतपाक मेळ्ळो जाल्यार तो देशाचे क्रिकेटांतलो ऐतिहासीक असो पयलो सामनो जावन रावतलो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. 12 आणि 13 तारखेक गोंयांत वादळी पावसाची शक्यताय आसा. कांय सुवातींनी तो घसघसून रकतलो. देखून हवामान विभागान 2 दिसां खातीर येलो अलर्ट जारी केला. शेनवाराई वले हवामान अनुभवपाक मेळटले. मात कांय ठरावीक सुवातींनीच घसघशीत पावस पडटलो असो अदमास आसा. आयज चडीत आनी उणें तापमान 33 आनी 20 डिग्री सेल्सियसाच्या लागसर उरूं येता. बोट धन्याक मात हवामान विभागान कितें खाशिल्ली शिटकावणी दिवंक ना. 12 तारखे मेरेन कांय कडेन पावसाची शिरशीर. 12 आनी 13 वेर गडगडाच्या सांगतान पावस. शेनवारचे चडावत आनी उणें तापमान 33 आनी 20 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करपी बोट धन्याक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.